गोंयांत मगो सत्ताधारी भाजपाचो मित्रपक्ष। मगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकार सरकारात वरिष्ठ मंत्री। भाजपा वांगडची युती ही गोंयांत न्ही जाल्यार दिल्ली पातळीचेर अमित शहाच्या मुखार जाल्या म्हणून सुदिनाचो आर्ग्युमेंट। मात हातूंत मडकयचे अंतर्गत राजकारण मात नेटान चालू आसा। सद्याक मडकयचो जुनो भाजपा फुडारी जाणे सुदिना आडूय वेंचणूक लढयल्या आनी जो सुदिनाचेर तुटून पडटालो तो म्हळ्यार प्रदीप शेट सद्याक सुदिनाक सामको घट जाला। वयर सगळे एक जाल्यार सकयल आमी कित्याक बेटे झगडप हे विचारान प्रदीप शेटान तलवार म्यान करून तो ढवळीकाराच्या गोटात गुण्या गोविंदान आसा। मात सद्याक मडकयत भाजपात एक्टीव जाला तो म्हळ्यार सुदेश भिंगी। सुदीन ढवळीकार भाजपाच्या लोकांची कामां करिना म्हणून सरकार दरबारात कागाळी पावल्यात। आता त्यो पावल्यात काय पावयल्यात ही वेगळी गजाल। कांय दिसा पयलीं मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार सुदिनाची बसका जाली। हे बसकेत सुदीन, मुख्यमंत्री, सावयकार, तेंडुलकार हाजीर आशिल्ले। हे बैठकीत काय अंतर्गत बाबींचेर मोठे आर्ग्युमेंट जाल्ल्याचे कळटा। आता सुदिनाच्या मडकयच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपाच्या लोकांची कामां जायनात ही गजाल फट म्हणून दावो केला। सुदिनाचे पंच सरपंच आता प्रदीप शेट भाजपाचो मडकयतलो सगळ्यात जुनो कार्यकर्तो म्हणून दाखलो दीत नाव घेनासतना भिंगीचेर बाण मारपाक लागल्यात। जे आता बीजेपी भितर सरले ते लोक असली गोष्टी करपाक लागले। कारण आमचे आमदार पावर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर हो बीजेपीची कामां करिना अशें तेंचें म्हणणें आसा। हेजे गोष्टीचेर आमकां खरें निश्चित करपाची गोष्ट, कारण आमी खंयच्याच पक्षाची कामां खंयच्याय ते पार्टीचो तो मनीस आमी कामां करिना अशें जावना। तेणी आमचे कडेन येवपाक जाय आनी आपली कामां करून घेवपाक जाय। खंय तरी भायर रावप आनी नाका आशिल्ली तेजेर वादचें करप हें योग्य न्ही। त्या खातीर हांव एक गोष्टीचेर निशेध करता, कारण आमी जी कामां केल्या किंवा आमच्या सराचे थ्रू ती आमी खंयच्याच पक्षाचे हे पक्षाचे तो पक्षाचो आमी केन्नाच विचार करूंक ना। खुबशे लोक अशे आसात आमच्या वाठारांत जे दुसरे पक्षाचे आसात, तांकां आमी खुद हांव स्वता सुद्दां बरो ना जाल्यार तांकां अशें कॅन्सर जाती हे सारके जाल्ले गोश्टी आसात ते पात्रां कडेन आमी सरा कडेन आमी व्हरतात। सर आमकां केन्नाच विचारिना की तो खंयचे पार्टीचो तो कोण कितें कर, तो बरो ना ताका खंय तरी व्हरात एडमीट करात। म्हणजे तशें आमी टाटा मेमोरियल मुंबय केळिलीन हे सारके सुद्दां लोकांक आमी घेवन गेले ते दुसरे पार्टीचे आसून सुद्दां। तेन्ना आमी हो मतभेद जर करिनात जाल्यार अशे लोक एक कित्याक उलयतात ते आमकां कळना। काय खंय तरी कोणाची प्रतिमा घाण करपाचे उद्देश आसा असो हो दिसता, कारण अशें लोकांनी करचें न्हू। कारण आतां काल अशें पेपरार येयल्लें की बीजेपीचे काही कार्यकर्ते की सीएमाकडे वचून आपली कामां करतात ते आपल्या आमदाराक धाडून हे कितपत योग्य आनी हे कोण ह्यो प्रश्न आसा। कारण मडकय मतदारसंघात बीजेपीचे जर आदले जर कोणी जर असे बरे जर कार्यकर्ते बीजेपीचे आसा जाल्यार तो आमचा प्रदीप शेट, संतोष रामनाथकर, सागर मुळवी, मागीर अशे खुबशे आसात। म्हणून हे लोक आयज खंय आसात हे लोकांक विचारचे सुदीन ढवळीकाराचे कार्य कितें आसा ते। कोण तरी आयज बीजेपीन येवप भितर जे दुसरे पार्टीच्यान हे पार्टीचे बीजेपीन भितर सरल्यात, काम करत 5 वर्सां ते कार्य करत आनी मागीर ही गोश्टी उलयात। तुमी येवप अशें कितें भायर गोश्टी करप हे योग्य न्ही। हेजेर खंय तरी पार्टीनूय खंय तरी असल्या लोकांचेर मात्र एक्शन घेवची अशें हांव मानता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।